काल तुमची फॉरेस्टाची आणि सर वॉटर रिसोर्साची जर मीटिंग झाली किती सांगतले बाईट दिली आम्ही सगळे वेगळे तरेन आम्ही प्रत्येक वर्टिकलाचे प्रत्येक वर्टिकल आम्ही वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न प्रत्येक डिपार्टमेंट वर्टिकल तेंचे प्रेजेंटेशन तेंचे सजेशन रायट फ्रॉम द RFO टू PCCL माय व्यू अलायनिंग विथ द विजन ऑफ भूपेंद्र यादव जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट आणि त्यांनी जी इन्स्ट्रक्शन जे दिल्या आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची जी विचारधारा मॅनग्रोव कल्टिवेशन मॅनग्रोव प्रोटेक्शन आणि ह्यो सगळे गोष्टी आमकां देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचारधारा आणि यांची नीती आमकां गोंय राज्यान वेगळ्या तरेन एस्टॅब्लिश करपाक जाय. बोंडलाचेर चर्चा जाली सगळ्याचेर आणि प्रत्येक DCF काय CCF काय कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट याची पण प्रत्येकाने प्रेझेंटेशन दिवपाची ठरयलें आणि प्रत्येक आमी वेगवेगळे एक्सपर्ट्स हाडून वेगवेगळे विशयचे जे गोंयाचे संबंधित आहा प्लस आमी ऑलरेडी गालजीबाग एका मरीन कन्झर्वेशन रिजर्व म्हणून आमी करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. त्याच बरोबर बॅट आयलंड एका हांगा हेजे भोवती वेगवेगळे तरेचे रीफ्स आनी हे सगळ्या तेका एक प्रोटेक्टेड एरिया करपाचो आमचो प्रयत्न आनी हे सगळे गोष्टी आतां जर आमी निर्णय घेतले ह्या तरेन आमी निर्णय घेवन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी ह्यो निर्णय घेतले तर आमकां कन्झर्वेशन आनी कन्झर्वेशनाचें जे म्हत्व आहा हे योग्य तरेन आमी इम्प्लिमेंट करपाक गोंय राज्यान आमकां यश गावतलें आणि देशाचे प्रधानमंत्री आणि भूपेंद्र यादवची देशाची नीती ते नीती आम्ही गोंय राज्यात आमकां इम्प्लिमेंट करपाक डॅमाचे ते निकाल कितें डिस्कस केले म्हणटा चरवण डॅम कितें आला सर चरवणे डॅमाचे ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंट MLA पर्ये डॉक्टर दिव्या राणे आणि सुभाष शिरोडकरांनी वेळ मागलेलो आणि खूप वर्सां माझे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री असले तेन्ना 20 कोटी रुपया आमी सँक्शन केल्ले. थंयचे रिजर्वायर तो डॅम न्हू तो व्हडलो रिजर्वायर जेतून पाणी आमी साठू शकता आणि स्टोर करू शकता म्हणजे ठाणे आणि तेजे परिसरान आमी योग्य तरेन वॉटर टेबल हाय करून आमी शेतकऱ्यांक आमी पाणी दिवं शकता 24/7 आणि त्याच बरोबर आमी 24/7 प्रयत्न तरी करू शकता पाणी सप्लाय करपाक. लिफ्ट इरिगेशन आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट दोन्ही थंय आसतले. आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाक खूप वर्सां जाली. आता हांव बी फॉरेस्ट मिनिस्टर जावन गेलो हांवें विचारलें फॉरेस्टान जे कितें क्वेरी काडल्या ते WRD आमी दिवपाक लायल्या. आतां फुडल्या विकान आमी MLA पर्ये आनी आमी डॉक्टर दिव्या राणे आनी सुभाष शिरोडकर कडेन बसून आमी ते मिटींग आमी करून आमी जे मागला ते कशें रिजॉल्व करपाचें ते WRD रिजॉल्व करून आमकां दिल्यार आमी मागीर फुडें आमी तेजेर प्रतिक्रिया करूं शकता. पण म्हाका दिसता ते बेगीन जाग्यार रिहेबिलिटेट करची पडटली थोडी घरां बीन कितें तशें कांय ना रिहेबिलिटेट करपाचें. चरवण्याचो गांव आख्खो गांव एक जाल्लो एक बरो प्रकल्प थंय येता म्हणजे काय कारणां खातीर ते उरले ते आतां सगळे गोष्टी जे WRD जाय ते जाय लास्टाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी परत एकदा पूण ते फुडें व्हरूंक जाय न्ही. ते आतां डिपार्टमेंटली बी ते इनकम्प्लीट आमकां ते सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा ते कडेन ते आपल्या बाब सुभाष शिरोडकर ऑनरेबल मिनिस्टर ते ठरयतले. आमची आतां मिटींग जातली आमी जे कितें मागलां तांकां तयार करून दी मागीर आमी जॉयंट आमी मिटींग घेवन आमी तेजेर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वील मेक शुअर दॅट दीस हॅपन्स सक्सेसफुली.